हांव केन्ना डेट ऑफ आधार डेट ऑफ बर्थ आधाराचे डेट ऑफ बर्थ आता ऑल गोवा ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचो अध्यक्ष हेर वांगड्या सयत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाका मेळून ज्येष्ठ नागरिकांक तोंड दिवपी प्रश्नाचेर चर्चा केली। समाज कल्याण मंत्र्यान सगळे प्रश्न सोडोवपाचे तांकां आश्वासन दिला। पळयात They wanted some recognition. They wanted their association should be considered first for issuing any senior citizen cards and बाकीचे जो तांकां बेनिफिट आसा ते तांचे मार्फत रूट करून जावले। सो आनी जे ऑफिसरां कडेन थोडे तांकां सिनियर सिटीजन एक्ट जो आसा तो मेंटेन करनात आनी तो फॉलो करनात। इन्स्टेड ऑफ दॅट दे फॉलो सम अदर क्रिमिनल एक्ट wherein justice are not delivered to senior citizens. So we will take up this issue आणि तांकां सांगताले की सिनियर सिटीजन एक्टा प्रमाणे जो कंप्लेन लॉज केल्ली आसा त्याच एक्टा प्रमाणे ताका जस्टीस दिया। मिनिस्टराक मेळपाक येता तांचे कितें कितें प्रॉब्लेम ते डिस्कस केले ताणें सांगलें एक स्पेशल मिटींग फिक्स करया आनी मागीर सॉल्व। आज आम्ही आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हांची भेट घेतली आणि सिनियर सिटीजनाचे थोडे पॉइंट आम्ही तांचे कडेन डिस्कस केले आणि ताणें सांगले त्या प्रमाणे आमकां आश्वासन दिलां की आमी हे प्रस्न सोडोवपाचो प्रयत्न करतात। आमचो पयलो प्रस्न म्हणजे आमकां आमच्या सिनियर सिटीजन कार्डा वयल्यान किंवा आधार कार्डा वयल्यान किंवा वोटींग कार्डा वयल्यान जो डिस्काउंट मेळटा सिनियर सिटीजन बसीचेर तो डिस्काउंट आतां बंद केल्लो आहा आनी ओन्ली सोशल वेलफेअर कार्डाचेर तो दितात। म्हणजे गोंयचे सगळे सिनियर सिटीजन जे आसात ते सोशल वेलफेअराचे कार्ड तांचे कडेन ना। म्हणजे जवळ जवळ 70,000 सिनियर सिटीजन ह्या स्किमींतल्यान भायर पडटात, तांकां कन्सेशन दिना। एक पॉइंट आमी मांडलो। दुसरो पॉइंट आमचो की आमचे जो ग्रीवन्सीस आसता केसीस आसता जे सिनियर सिटीजनांक मार पडटा किंवा तांकां तांचो छळ केल्लो वता ह्या सिनियर सिटीजनांक प्रोटेक्शन दिवपाचें काम कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर्स आहा कितें। पूण अशें जाता डेप्युटी कलेक्टरां कडच्यान आमचो जो एक्ट आहा मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरंट्स अँड सिनियर सिटीजन ह्या एक्टाची अंमलबजावणी सारकी जायना। तो ते आमचो मेंटेनन्स एक्ट आहा तो बाजूक धरून ते क्रिमिनल प्रोसिजर कोडाचो वापर करता आनी जे 3 म्हयन्यां भितर सिनियर सिटीजनाक जो न्याय मेळपाक जाय आशिल्लो ताका 1 वरस बी तशें वता। एक बायल आसोळणेची घरांतल्यान तिका भायर घातली, घर तिगेलें पूण दुसऱ्या जॉयंट ओनर आसा तेणी तिका भायर गेली तेन्ना लॉक केलें आनी तिका भितर आतां वचपाक मेळना। 10 म्हयने जाले हे गोश्टीक। कितें डेप्युटी कलेक्टरान आमच्या मडगांवच्या ती केस फेल केली, तिका प्रोटेक्शन दिलें ना। तिका एक पुलीस इन्स्ट्रक्शन दिवन पुलिसाक तिका घरा पावोवपाक जाय आशिल्ली आनी मागीर केस चलपाची। सो इंटिरियम रिलीफ जी दिवपाक जाय आशिल्ली ती इंटिरियम रिलीफ दिली ना आनी फायनली केस डिसमीस केली। आतां हें कित्याक घडटा? एक्ट जो आसा तो सिनियर सिटीजनांक हेल्प करपाक आसता, तांचे प्रोटेक्शन करपाक आसता आनी जे कोण जेवणाक पाचशेर जातात तांकां तांच्या भुरग्यांनी पोसचें अशें आसा। पूण प्रोटेक्शन हें जायत, प्रोटेक्शन ऑफ लायफ अँड प्रॉपर्टी ह्या अंडर केस घातिल्ली। ती केस डेप्युटी कलेक्टराच्या कोर्टान फेल करून उडयली। ते आमी आतां सांगलां आनी ताजेर आनीक चर्चा करया अशें म्हाका आश्वासन दिलां आतां की आमचो जो सुभाष फळदेसाय आहा ताणें खंय तरी एक दीस बसया आनीक हें करया। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार,
मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर.